Tursus has a plan to make Goa net zero over 2024. We solarize, hybridize. But wait, we need your help. Join the revolution. Give a missed call on 828693 8286. लायकेचो आसा हो कॅन्डिडेट जर जिखतलो हें जर काँग्रेसीक दिसलेलें जाल्यार म्हाका दिसना काँग्रेसचो कॅन्डिडेट डिक्लेअर करपाक इतलो लेट जाता आसलो म्हणून. हांगा लॉबिंग जाला, हांगा बीजेपीच्या सर्वे नंतर बीजेपीचो सर्वे जाल्या उपरांत हांगा कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाला. म्हणजे कोण वीक कॅन्डिडेट आसा, कोण वोट स्प्लिटर म्हणून वावरतलो, कोण वोट स्प्लिटर जातलो आनी जर चुकोन जिखलो जाल्यार तो आमच्या कडेन येतलो काय ना हे सगळी कॅल्क्युलेशन जाला. आमी तुमकां हेच्या पयलीं सांगलेलें की तुमी दोनूय कॅन्डिडेट घालचे न्हू, कित्याक आमी आफ्टर विनींग जर आमी जिखले जाल्यार जो नॉन एनडीए अलायन्स आसतलो, सद्या इंडिया अलायन्सा फुडें आसतलो काय ना खबर ना, बट जो नॉन एनडीए अलायन्स आसतलो तेका आमी आमची दोनूय सिटां दितले म्हणून. जाल्यार तुमी कित्याक कॅन्डिडेट घातले ते रावो, आमकां फरक पडना. आतां ते रावल्ले आहा, आमी तेंच्या कडेन भीक मागपाचें ना. आमच्या खुस्ताचेर इलेक्शन जिखपाक आमकां कळटा. आमच्या खुस्ताचेर आमी बीजेपीच्या कॅन्डिडेटाक उडोवन आमचो एमएलए असेंब्लीन घातलेलो आसा. ह्याय फावटी आमच्या खुस्ताचेर आमी इलेक्शन जिखतले आनी हे काँग्रेस आनी बीजेपीचो जो एक एमपी आसलो, एक सीट आसले ते उडोवन आमी आमचे प्रेझन्स पार्लिमेंटान आमी व्हरतले. सर्वे जालो तो सर्वे एक 8-10 दीस सर्वेक लागता. तो सर्वे जाल्या उपरांत कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाला आनी तेकाच लागून अमित पाडकराक फोन बंद दवरचो पडलो, कित्याक तो सर्वे. सो हें सगळें जें घडलां पळय हें इतल्याक लागून घडलां की तिका खंय तरी फेवर करपाचो आनी तिका जिखोवपाची अशें तांकां तरी दिसता. पूण आमकां तरी दिसता की हें जिखपाक तितलें इजी ना, कित्याक आतां RGL हेच्या पयलीं फक्त काँग्रेस बीजेपी हीच नाटकां चलतालीं आनी त्याच भितर लोकांक चूज करचें पडटालें. सो आतां तो प्रश्न लोकांक ऑप्शन आनी एक होप आहा.